सक्षम गोवा इज अ पार्ट ऑफ सक्षम इंडिया. सक्षम इंडिया ही जी संस्था आसा ती इट वर्क्स फॉर डिसेबल्ड ऑर डिफरंटली एबल्ड पीपल. आज जे आम्ही हे केल्लें आसा दॅट इज ओन्ली स्पेसिफिकली फॉर लो विजन चिल्ड्रन. म्हणजे ज्या स्टुडंट्सांका किंवा ज्या भुरग्यांक इवन आफ्टर गिवींग क्लासेस तांची विजन इम्प्रूव जायना, तांकां कशें रेकग्नायज करप, तांकां तांचे अर्ली रिकग्निशन कशें करप आनी तांकां फुडें कितें करपा जाय, वॉट इज द पॉसिबिलिटीज, की जेणे करून तांकां तांचें लायफ इम्प्रूव जावपाचें. हाच्या खातीर स्पेसिफीक सेन्सिटायजेशन सेमिनार दवरिल्लो आमी फॉर द टिचर्स. टिचर्स कोऑपरेट वेरी वेल बिकॉज टिचर्स आय थिंक आर द मेन इन्फ्लुएन्सर्स ऑन द सोसायटी. टिचर्सांनी सांगल्या उपरांत इफेक्ट चड बरो जाता आमी सांगल्या पेक्षा. सो म्हणून टिचर्सांक आमी सांगलां अशें की वॉट आर द सिमटम्स, खंयचे सिमटम्स दिसता की लो विजन भुरगे आसूं शकता, ते सिमटम्स रेकग्नायज करप आनी ते जे स्टुडंट आसा ते तांची लिस्ट आमकां तांणी धाडप. मागीर आमी तांचें एग्जामिनेशन करतले आनी वॉट कायंड ऑफ लो विजन दे हॅव ते सोदून काडून तांकां त्या प्रकारची इक्विपमेंट्स, त्या प्रकारची इन्स्ट्रुमेंट्स आमी तांकां दितले की जेणे करून तांकां वाचन करपाक, कितें बरोवपाक इट वील बी इजियर फॉर देम. सो बेसिकली तांचें लायफ इजी जावपाचें हाच्या खातीर हे सगळें आसा. दॅट इज द ओन्ली एफर्ट टेकन बाय सक्षम. गेल्या वर्षी आमी ह्या प्रकारचो एक कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आनी इट वॉज ओन्ली फॉर साऊथ गोवा स्कूल्स बेसिकली बिकॉज वी डोंट नो हाऊ मच लिमिटेशन्स वी कॅन क्रॉस. आनी तांचो कॅम्प आमी घेतलो, भुरगीं सेपरेट केली अँड वी गेव देम द इक्विपमेंट्स, इन्स्ट्रुमेंट्स. ऑलमोस्ट 32 अब्रार मशीन्स म्हणून सेपरेट मशीन एक डेवलप केल्ले आसा विच इज लायक ऑडिओ रिकॉर्डिंग, ते आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. सो ऑलरेडी कॅम्प घेवन तांची फुडली सगळी करप इथपर्यंत तो इशू आसा. पेरंट्स सेन्सिटायझेशन इज इम्पॉर्टंट. तांकां कळपाक जाय की स्मार्टफोनाचो इफेक्ट दोळ्याचेर कितलो वायट जाता. म्हणजे नंबर वाडप, चश्मो लागप हे वेगळेच आसा. डोळे तांबडे जाता, डोळ्याची एलर्जी वाडटा, म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे डिसीज डोळ्याचे जाता, विजन कमी जाता. सो ह्या दृश्टीन भुरग्यांक समजपाक जायच, पण त्याच्या आधी पेरंट्सांक कळपाक जाय की हे सगळे जे आसा ते वायट आसा. इट्स डेफिनेटली अ डेंजरस थिंग वीच द मॉडर्न डे सोसायटी इज ऑफरिंग टू अस अँड वी मस्ट प्रिव्हेंट इट.